मुरगांव पालिकेची नगरसेविका शमी साळकारान पालिका नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस हांच्या बरोबर वास्को गार्डनाच्या कामाची संयुक्त पळोवणी केली. सुवर्णा बांदेकरान CSR खाला काम करपाचें हातात घेतलां. बागेचें काम टप्प्याटप्प्यान घेतलें म्हूण शमी साळकार उलयल्या. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. हांव जातनी पयलीं 80-90 इयर्स जालें आसा गार्डनान आनी दोनूय गार्डन रस्त्यामध्ये स्वतंत्रमध्ये दोनूय गार्डन पयलीं बरी ब्युटिफूल गार्डन आतां मातशी ती रिपेराक येयले की आमच्या म्युनिसिपालिटीको फंड नासल्या कारणान आमकां ती हातीन घेवपा जायना. कित्याक पयलीं आमकां ऑक्ट्रॉय येताले तेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी बरी चलताली. आतां आमकां म्युनिसिपालिटी मातशी आमची कॉलेज सॅलरी बी घालपाक कॉलेज जाल्लेली आसा. तितून हे मेंटेनन्स आमी हेका सुवर्णा बांदेकाराक दिलेले आसा अंडर CSR फंड. हें तो ते सगळे भाशेन तो भितर गार्डन भायल्यान आतां तेणें पयलीं कंपाउंड वॉल डेवलप करपाक केला मागीर भितरूय करतलो आनी आमी सगळें तें रेजोल्युशन तेका घेवन दिलां दोनूय गार्डनांची. आमची सगळे कावन्सिलरान सपोर्ट आहा तेका आनी आमचे सिटी कावन्सिलर शमी साळकार बरें काम करता. तसो आमचो वास्कोचो MLA राजीव साळकारूय बरें काम करता. वास्कोन आतां जायते डेवलपमेंटूय जालां आसा. आमी फ्रूट मार्केटूय बरी डेवलप केला तूं चोयता आसतलें. तशेंच आमी एक ओल्ड मार्केट घायलो आमचो 2 वेंटर भितर गेला. हो तिसरो आमचो प्रोजेक्ट बरो जातलो. इतलें म्हणून आमी सगळ्यांक इंडस्ट्रियलिस्ट आनी सगळ्या बिजनसमॅनाक सांगूंक सोदता की वास्को सपोर्ट करचो डेवलपमेंट करपाक. आमचे डिवायडर आहाय तांकांय मातशें कोणें लक्ष बिजनस कोणें CSR फंड आमकां दिवचो आनी ते डेवलप जातलें म्हणून सांगलें. पार्क आसा हे दोन्ही गार्डन्स आसा हे खूब पयलींच्यान ऑनरेबल MLA पयलीं कावन्सिलर आसतनाय आमी खूब ट्राय केले पूण आतां RNSPच्या वतीन हे स्पेशली हे गार्डन आतां स्टार्ट करता आनी ह्या गार्डनाचे तांणी सद्या कंपाउंड जो वॉल आसा तो तांणी परतो रिबिल्ड करपाक इट वॉज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट दॅट दे हॅव म्हणजे परतो रिबिल्डिंगाक घेतला. ह्या गार्डनाक एक पिरियड कॅरेक्टर आसा. इट इज एन ओल्ड 1939 पार्क आसा. सो तो पिरियड कॅरेक्टर मेंटेन करपा खातीर ते भायलो जरी ते लूक सारके सेम दवरतले भितरले कांय एलिमेंट्स ते तशेंच दवरतले आनी ताजेर ते दे वील बी डुईंग समथींग एल्स. एक्झॅक्टली कितें दॅट वील बी इन द सेकेंड फेज. फर्स्ट ते फूल कंपाउंड रिस्ट्रक्चरींग करून फेन्सिंग करून मागीर जे भितरलें काम आसा ते चालू जातलें. पूण आमी तांकां इतलेंच सांगलां की जाता तितले म्हणजे लोकां युजर फ्रेंडली लोकांनी येवचें वॉकवेज मातश्यो जाग्यार घालच्यो तशेंच व्हीलचेअर एक्सेस आसचो सगळे इट शूड बी अ व्हीलचेअर एक्सेस फ्रेंडली गार्डन. मॅनेज करपाक खुबदां चडसो चलना ते सगळे इश्यूज जाता मागीर ते बिकम्स अ ब्लिडींग ग्रावंड. सो वी पर्सनली वूड लायक टू हॅव समथींग एल्स देर. Purun, it is up to them. We will only be giving our suggestions. They are not yet decided exactly what it will go there. Maybe something creative. Little bit of water flow will be there. The garden and udak na bare disana. So maybe at a laan level maybe some water activity, some kind of water body will be there. Exact once we also sit with the architects. Kirak Suwan Malikar जे आसा सद्याक आतां they are also working on their plans. So we are very thankful to the RNSP group because the entire Bandekar family has always been instrumental. Even initially they have done. So these two gardens also, since they are doing, we are very thankful.